तो रामनाथ, सुदामबा, तो लक्ष्मीनारायण, तो मूळवीर, तो ग्रामपुरुष, तो महेश, ती चामुंडेश्वरी, ती महाकाली आणि हो आमचो मडगावचा राखणदार साखळ्यो या सगळ्यांस करून आज हो बाजारकारांनी दुसरो बाजूकडे केला तो त्यांचो पावन करून घेवचो कितें नड झडी अडचण आसल्यार ती तेंगे दूर करून तेंगेले कितें तेंगे मनात कितें आसा नव कितें करपाचें ते तेंगेले कार्य तुम्ही पूर्ण करचे ते वर्ष पद्धती प्रमाणे पुन्हा हो दुसरो बाजारकाराचो दुसरो सोमार आणि पयलीं आतां ती पुन्हा वाजयता दुसरो पयलो सोमार आतां भायर दुकानदार वाजयता अशे सगळे 7 सोमार आसात तेन्ना तो वाजयता दुसरो सोमार हाजे मुखावयले 5 सोमार उरल्यात ताजे नंतर पुजा जाता सेकंड लास्ट ताका सोमाराक लास्ट सोमारा मागीर पुजा सोंपता मागीर शिगम्याची चावल लागता सगळी त्या कामां हो बाजारकाराचो जावन बाजारकार म्हणजे पयलीं हांगा बाजारात थोडी दुकान आशिल्ली ते वाजयता न्हू आता सगळे बाजारकार एकट्यान आपल्या पयलीं कितें कितें हाडटात प्रसाद करता सगळे गोडी गोंयलान वाजोवन ते दामबाबाचे आशिर्वाद घेतात कितले वखद जाले पारंपरीक आतां पारंपरीक मागीर ताजें कितें जालें पयलीं प्लेग जाल्लो तेन्ना अशें मडगांवकार अरिश्ट आयिल्ले कितें करचें कितें ना जावचें अशें म्हण आयकलें जाणटेले म्हण तेन्ना देवाक वचून दामबाबा सांगणी करून आयले ते म्हण आमी अशें अशें करता देवान सांगलें तुमी अशें मुख्य सोमार वाजया म्हणून अमकें अमकें आनी ताका मोबदला कांय दिनाका म्हणून कोण वाजंत्री वाचतांकां मागीर ताणें तें फुकट सेवा करपाची पयलींच्या टायमार आनी ते आजून पर्यंत ते सेवा दीत आसा हांगा आतां भजनी मंडळ सेवा दिता आमी तांकां पयशे मोबदला कांय घेना आनी हे लोक पळय हाडटा सगळे ते आपले परीन सखुशीन कितें दितात ताका आमी कोणा ना म्हणनात कितें म्हणटा प्युअर वेज पूण खांदो आमी तशें घालून हाडनात कितें तितून हॉटेलांतले हाडले आमी स्वता करून हाडटात घरा कोणाक सांगतात अशी ती आख्यायिका आसा आतां कितें जाता बाजारकार करता मागीर भुरगे नवे जाता तांकांय दामबाबाचे आशिर्वाद मेळचे तांकां एक भक्ती वाडल्या त्या प्रमाणे ते आपले खूब आयटम घेवन येता अशें करून आमी कोणाक सांगना बाबा अमकें दी तमकें दी तमकें दी म्हणून अशें करून ताका दुसरो सोमार मार्केटान आसता कितले वखद जाले काय म्हणटा पारंपरीक हाका जवळ जवळ म्हाका तशी आयडिया ना ताजी 100 एक वर्स तरी जावपाक जाय असो अंदाज म्हागेलो ते काय पुर्तुगेज टायमार ते दुकानान 60-70 वर्सां तरी 80 वर्सां तरी जावपाक जाय